नमस्कार. आज गणेश जयंती सगळ्यांक आमच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज खंय तरी आमच्या कोरगांव जो आमचें बालकजन गांव हे आज आमचे गणेश म्हणजे आमच्या कोरगांवान म्हणटा ते हे देवूळ आहा ते एक फर्स्ट आमचे बालकजन आहा आनी ह्यो व्हडलो साजरो आमचो हे गणेश जयंती म्हणजे वार्षिक. तसोच आमचो परत वाडदीस आहा आता फुडल्या एक मेच्या म्हयन्यात वाडदीस आसतलो. सगळे आमचे भावीक आसता कोरगांवचे तसेच आमचे कोरगांव बालकजन पालये हे आयज खंय तरी एक नम्र म्हणजे एक खंय जेवणाक ताचा आशिर्वाद घेवन येतात आनी तसोच आमकां खंय तरी प्रतिसाद एक बालकजन आमचें एक नांव आसा आनी तशेंच गणपतीचो आमकां सगळ्यांक एक आशिर्वाद आसा. इतलेंच सांगात हांव 2 शब्द देव बरें करूं. नमस्कार, माझे नाव राजेश गावडे. हांव त्या देवाचो पयलींचो म्हणजे मेंबर. हे आमचे गणेश जयंती हो प्रोग्राम गेली 16 वर्सां आमी ह्यो साजरो करता. 2009 आमी स्थापना केल्ली देवाची आनी त्याच्या पयलीं असो इतिहास आसा. 15-20 वर्सां पयलीं आमकां ती गांवांत मूर्ती मेळिल्ली आनी ते काम काही कारणामेरेन रावलेलें. पण आतां जी लोकांची गर्दी जावन आनी लोकांचो बरो हातभार लावन गांवांत देवस्थानाचो आनी गांवांतल्या लोकांचो हातभार लावन आयज बरो प्रोग्राम आनी बरे कमिटी आमची चलयता. तशेंच खुबशे लोक आतां वर्सान वर्स आतां लोक वाडत चल्ले. सर भावीक जे येता ते हजारांनी भावीक हांगासर येता आनी खूब जाणांची इच्छाय बरी पूर्ण जाल्ली आहा देवा कडेन. तशेंच हयसर आमचो महाप्रसाद आसता. आज रात्री जे प्रोग्राम आहात तेतून आमकां एक नाटक आहा ते आमी वार्षिक अशें दवरता. एक नाटक दवरता दनपारचो आनी रात्रीचो 2 फावटी आमी नैवेद्य दवरता महाप्रसाद. तर सर्व भाविकांक आमी विनंती करता की सगळ्यांनी येवन तेचो लाभ घेवचो.